सगळ्यांक येवकार आमच्या भितरल्या खुबश्या जाणांक कितलेच फावटी जे गोंयांत ट्युरिस्ट येता जावं जे भोंवपाक येता तांणी पत्तो विचारलो आसतलो आनी तो पत्तो विचारता आसतना तेंच्यांनी खुबशे फावट जी गोंयची नांवां आसा जाग्यांची ती चूक घेतली आसतली. जशें की कलंगुटाक कलंगुटे, म्हापसाक म्हापुसा अशी खुबशी गोंयची नांवां आसा जाग्यांची नांवां आसा जी हे ट्युरिस्ट असतात जे गोंयांत येतात ते चुकीची प्रोनावंस करतात. पूण ह्या चुकी फाटल्यान चूक तांची काय हे जे गोंयाभर जे बोर्ड लायल्यात नांवांचे गांवाच्या जे नांवाचे जे बोर्ड लायल्यात तांची चूक. जेन्ना आमी पळयले तेन्ना आमी खुबशे बोर्ड पळयले तितून जे ट्रान्सलेशन असता जाग्यांच्या नांवाचे ते चूक असता. पूण हे जे ट्रान्सलेशन चूक जाता ताच्या फाटल्यान चुकी कोणाची, ह्यो नांवांच्यो चुको कश्यो सुदारप ह्या प्रश्नाची जाप सोदपाक आमी जे ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर आसा सर राजू गांवस हांचे कडेन आमी भेट घेतली आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेतले की जर ह्यो चुको सुदारपा जाय जाल्यार आमी कितें करचें पडटलें. सर आमी कित्येकदां गोंयांत भोंवतना आमी पळयता जे सायनबोर्ड्स असतात तेंची नांवां सारकीं आसना. कारण हालींच अशें नोटिफाय जालां की ट्रान्सलेशन सारकें जायना नांवांचें नाल्यार स्पेलिंग मिस्टेक्स असतात. सो एज अ ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर तुमचो रोल कितें आसता जेन्ना ह्यो सायनेजीस आसता तेन्ना? ह्या हातूंत आमचो सहभाग कांय ना. पूण आमी ही डिस्क्रिपन्सी नोटीस केल्या आनी आतां आमी तांकां लेटर बरयता PWDs की तुमी जे ट्रान्सलेशन केलां तें बरोबर ना, चुकीचें आसा. आनी जे थंय तुमकां नोमेनक्लेचर कोंकणीन जावं मराठीन ट्रान्सलेशन करपाक जाय ते तुमी आमकां रिफर करा, आमी तुमकां करून दिता सारकें. ओके, सो ह्यो सायनेजीस जातना तुमचे कडेन कन्सल्ट कांयच जायना की जी नांवां बीन तुमचे कडेन कांय? आमकां विश्वासान घेवंक नाशिल्लें, आमचो इनवॉल्वमेंट ना, आमचें पार्टिसिपेशन ना. हां, सो ह्यान फुडें जेन्नाय आतां सायनबोर्ड जे चेंज जातले तेन्ना तुमचो इनवॉल्वमेंट आसतलो नाल्यार तुमचे कितें तरी हे आसतलें काय म्हणटा ते जे डिपार्टमेंटान घातले तांकां हे विचारलो, तेंच्यांनी एक्चुअली आमचे असिस्टन्स घेवपाक जाय आसले आमच्या बरोबर. सो सर तुमकां कित्याक दिसता हे असल्यो मिस्टेक्स कित्याक जाता जेन्ना तुमी डायरेक्टर म्हणून काम करता ऑफिशियल लँग्वेजीक? सो तुमकां कितें दिसता की ह्यो ज्यो मिस्टेक्स जाता नांवांनी त्यो कित्याक लागून जाता? इंग्लिशीन एक वाटेन प्रोनावन्सिएशन वेगळें आनी जे ट्रान्सलेशन कोणी केलां त्या मनशाचे भाशा लँग्वेजीचेर कितलें प्रभुत्व आसा, तेजी नॉलेज त्या भाशेची कितली ताजेर डिपेंड. हो पयलो रोल जालो. आनी सेकंडली जेन्ना अशे मिस्टेक्स जाता तेन्ना एज अ ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून तुमचो कितें रोल आसतलो? ते आमी ते हे मिस्टेकी आसा ते नोटीस केल्या आनी आतां आमी तांकां बरयता की बाबा हे तुमचें चुकलेलें आसा म्हणून ते तुमी मातशें रेक्टिफाय करा आनी आमची मदत आमी तुमकां मदत करपाक तयार आसा. सो रिप्लाय आयला तुमकां ह्या गजालीचेर? ना, येवंक ना अजून ना. फक्त तुमी तांकां सद्या बरयला PWD डिपार्टमेंटान? बरयता PWD डिपार्टमेंटान. ओके, रिप्लाय म्हणल्यार अजून तशें कांय ना. ओके, सो एज अ ऑफिशियल लँग्वेज डायरेक्टर तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा हेचेर एज अ होल? आमी करेक्शन करून दिता तांकां, मागीर त्या पद्दतीन तेंचे नांवां चेंज करपाची ती. म्हाका दिसता राजू सरान जे सांगले ताची नोंद जर सरकार घेत जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर जी गोंयच्या नांवांची विटंबना जाता ती खंय तरी थांबतली अशी हांव आस्त बाळगितां. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.